सुनील बाब, खंय तरी अशें दिसता की कुंभारच्या मतदारसंघात तुमचे जे गणेश चतुर्थीचे बॅनर लायल्ले आसा ते खंय तरी पिंजलेले आसा ते कोणाचेर संशय आसा तुमकां आनी कितें म्हणपाचें आसा हेचेर? पहिली गोष्ट, जशें तुवें म्हटलें की काल एक न्यूज व्हायरल जालो की म्हजे बॅनर गणेश चतुर्थीचे कोणी तरी पिंजलो म्हणून. तशें पळोवंक वचत जाल्यार गेले विधानसभेची निवडणूक जाल्या नंतर हांव कदाचित जिखोना, पण तेजे नंतर सुद्दां म्हजें कार्य हांवें चालूच दवरलें. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या स्तराचेर म्हजें कार्य त्या मतदारसंघात चालूच दवरलें. आनी एक सामाजीक क्षेत्रांत आसल्या नंतर तो मागीर समीर वळवयकर आसूं जावं कोणीय आसूं, खंयच्याय पक्षाचो लिडर आसूं, खंयच्याय पक्षाचो सामाजीक कार्यकर्ता आसूं, तो ताका दिसता की प्रत्येक सणाक आमी आमच्या मतदारसंघांतल्या लोकांक आनी गोंयकारांक एक विशीश दिवचें आनी ते वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीचे बॅनर एक लावप ही प्रथा आसा. त्याच पद्दतीचे म्हजे बॅनर हांव गेलीं कित्येक वर्सां लायता. पूण खास करून इलेक्शन जाल्या नंतर जे आज पर्यंत म्हजे बॅनर लायले, खास करून जो आमचो दिवाडे फेरीबोटी कडेन जो होर्डिंग आसा तो प्रत्येक वेळा तो पिसता. आतां तो बॅनर पिजलो म्हणून म्हाका व्हडलो फरक पडना आनी म्हाका वायटूय दिसना. पूण वायट कितें दिसता की त्या बॅनराचेर आमचो आराध्य दैवत गणपती, जाका आमी आराध्य दैवत म्हणटा, तेजोय फोटो आसलो. कदाचित तर कोणाक पिसपाची ती इच्छा आसा आनी तो जो मनीस पिजी दिल्लो आसा तेणी एक विचार करपाक जाय की हांगा बाबा आमचो आराध्य दैवत आसा, गणपती आसा, कदाचित म्हाजो फोटो पिच्चो आसलो जावं बाकीचे कितें बरयल्लें आसलें तें पिच्चें आसलें आनी तो गणपतीचो फोटो दवरचो आसलो. पूण तुमी पळयत जाल्यार की तो गणपतीचो फोटो सुद्दां पिजून तेणें सकयल उडयल्लो आसा. पूण तें खंय तरी वायट दिसता. म्हणजे मानसिकता मनशाची, तो लेवल, म्हणजे कितके नीच लेवलाची मानसिकता त्या मनशाची आसूं शकता आनी ताका जो कोणी पिसपाक लायला तेजी कितकी लेवलाची मानसिकता आसूं शकता हें सिद्ध जाता. आनी आमच्या मतदारसंघांतले लोकूय उलयता की खंय तरी गणरायाचो फोटो आसलेलो बॅनर अशा पद्दतीचो पिसपाचो हें बरोबर न्हू अशें लोक उलयता. तुमकां कोणाचेर संशय आसा की कोणी हे बॅनर पिंजला आसतलो जावं कोणी पिंजपाक लायला आसतलो? आतां म्हाका जर तूं विचारीत जाल्यार संशय म्हणजे कशें तें उघड आसता न्ही. आतां जो पर्यंत मतदारसंघांतल्या लोकांकूय खबर आसा की कोण पिसता आनी कोण पिजोवंक लायता. आतां काही जाणांक कितें आसता, थोडे बेकार आसता, तांकां खंय तरी एक इन्कम येवपाक जाय आसता, खंय तरी सॅलरी मेळपाक जाय आसता, तेंचें काम आसता की बाबा हें तूं काम कर, तुका म्हयन्याक कितें तरी मेळ्ळें. म्हाका आनंद जाता की कारण म्हाजो बॅनर पिजून तर कोणाचें पोट भरता आनी कोणाचें तर कोणाक फायदो जाता आनी बरी गोश्ट. सो त्या खातीर हांव तें चड घेवन बसना कोणी पिजलो आनी कोणी पिजूंक लायलो तें हांव तेजेर व्हडलेंशें चड घेवन बसना. कारण समीर वळवयकराचो बॅनर पिजलो म्हणून समीर वळवयकर मतदारसंघांतल्यान कमी जायना. समीर वळवयकर हो मतदारसंघांत गेली 25 वर्सां जालीं. जरी हांव जिखोना तरी पूण लोकां बरोबर आसा. आनी बॅनर पिल्ल्या नंतर समीर वळवयकाराचें जें आसता पळय, समीर वळवयकर म्हण आसा पळय, तें कमी जावपाची म्हाका कसलोच भंय ना. दुसरी गोश्ट, तुवें म्हाका विचारलें की संशय. आतां संशय हो खूब संशय म्हणटा पळय तो घेवंक शकता खुबशे जाणांचेर. पूण कशें आहा, हांवें ज्या मतदारसंघांत हांव गेलीं 25 वर्सां जालीं काम करता, खुबशे लिडर येयले, खुबशे लिडर हांवें पळयले. पूण अशा पद्दतीचें राजकारण हांवें पळोवना की दुसऱ्याचो बॅनर पिंजप. आतां दुसऱ्याचो बॅनर तूं केन्ना पिसता जेन्ना तुका त्या मनशाचो भंय आसता, त्या व्यक्तीचो खंय तरी भंय दिसता बाबा हो फुडें सरता पूण तें खंय तरी एक कार्य कोणाक तरी करूंक लायता अशेंय आसूं शकता. सो त्या खातीर हांव तें बॅनराचें व्हडलें घेवन बसना. कारण हांवें पळयलां म्हज्या राजकीय कारकिर्दीन की खुबशे आमदार जाले, खुबशे आमदार हे जमनीर आसता, म्हणजे लोकां बरोबर आसता, ते लोकप्रतिनिधी काम करतना जमनीर आसता. पूण काही आमदार अशे आसा की जे पयले खेप निवडून येयले नंतर तांकां कितें दिसता की आमी आतां पावले वयर, वाऱ्यान आमी आतां ते उडटा मागीर वाऱ्यान. म्हणजे तांकां कितें दिसता आमच्या शिवाय आनी कोण ना ह्या मतदारसंघात, आपुणूच श्रेश्ठ. अशाय वृत्तीचे काही आमदार आसता, सगळे म्हणिना हांव, काही चडशे आमदार हे लोकप्रतिनिधी लोकां बरोबर आसता. पूण तातूंतले काही जाण ते मागीर उडटा आनी तांकां मागीर देव कसो सकयल हाडटा तेंवूय आमी पळयल्लें आसा. सो ताजेर हांव व्हडलो चिंतीत ना आनी तें व्हडलें गांभिऱ्यानूय घेना. फक्त म्हाका वायट दिसलें की त्या आराध्य दैवत जो आमचो गणपती, जाका आमी आराध्य दैवत म्हणटात, तेजो फोटो पिजलो हें म्हाका चड वायट दिसलें.